विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। भटकुपी गोरवांक वास्कोकार विटल्यात। ह्या रस्त्यार भोंवपी गोरवांक लागून रस्त्यार अपघात वाडपाक लागल्यात। हाचेर प्रशासन कित्याक लक्ष घालना काय म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। कॅटल्स स्ट्रे कॅटल्स आसा ताका लागून आमी ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट केला। इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमकां ते लिफ्ट करपाक गाडी लागतली हायड्रोलिक, ती गाडयेक लागून आमी प्रपोजल दिला। दुसरें म्हणल्यार आमी ते एक NGO आयडेंटिफाय केला, तांचे बरोबर आमची उलोवणी चालू आसा। कित्याक गोरवां जर तर आमी फाल्यां इंपाउंड केली ती व्हरून दवरपाक जाय आनी कोणे तरी तांचे कॅअर घेवपाक जाय। हाका लागून NGO आसा तांचे कडेन आमी कॉन्टॅक्ट केला आनी दे हॅव एग्रीड। फक्त आमचो आनी तांचो एक MOU सायन जावपाचो उरला। तशेंच आमी ती फाल्यां जर तर आमची ती गोरवांक पळयतात, दे आर टेकिंग केअर जाल्यार तांकां आमी कितें तरी मागीर पयशे दिवचे पडटले। ताज्या बाबतींत आमचें उलोवणें चालू आसा। इन शॉर्टली एक 15-20 दिसांनी इट वील मटेरियलायज, आमचो MOU जातलो आनी आमी स्ट्रे कॅटल्स आसा ताचेर एक्शन घेतलें। आयज वास्को शहराची इतली खतरनाक परिस्थिती जाल्लेली आसा आणि जो मनीस घरांसून भायर सरता तो युद्धाक गेल्ल्या भाशेन परत येतलो काय ना हेची पुराय एक चिंता पडलेली असता घरातल्या लोकांक। कालच आमी पळयलो आमच्या वास्को एक FL गोम्स रोडाचेर खतरनाक एक्सिडेंट जालें आनी त्या एक्सिडेंटान ऑन द स्पॉट तो बाबडो 33 जाणटेलो आमचो मरून गेलो। सो अशा लोकांक आमी होगडावपा लागले। हेची एकच म्हाका चिंता लागता आनी भंय दिसता की हे जे कॅटल आसा पळय, ही जी गोरवां आसा ही रोडार बसता, हेंकां कोणूच ना लायनीर घालपाक। आमी म्युनिसिपालिटीन इतले फावटी झगडटा आमच्या रुलींग पॅनला कडेन की तांकां खंय तरी तुमी कॅटला खातीर जागो आयडेंटिफाय करा आनी तांकां एकी कडेन धरात। आमी इवन असो प्रश्न मांडलेलो की ते तानिया हॉटेला कडेन जे हांगासर आतां सद्या सुवात क्लियर जालो ना, थंय तरी सद्या टेम्पररी कॅटलांक शिफ्ट करात म्हणून। पण ही जर कॅटल प्रॉब्लम हो जर सॉर्ट आउट जायना आनी अशी जर रस्त्यार गोरवां येवपाक लागली जाल्यार आनी कितल्या जाणांका मृत्यूच्या मुखी बळी पडचे पडटले हेची हांव शंका व्यक्त करता। आनी आयज म्हाका एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क पडला, कित्याक ऑथॉरिटी हांगासर उबी आसात, कित्याक आमचे MLAs उबी आसात आनी कित्याक हेचेर एक बरोसो एक ठोस निर्णय घेवन एक कॅटल म्हणटा तो प्रॉब्लम सुटावो करिनात। कॅटल जी भटकी गोरा जी आमी म्हणटा पळय, आयज पूर्ण शहरान ती भटकत आसात आनी तेचेर कोणूच कांय विचार करना। गेल्या वर्सा आमी मुरगांव हिंदू समाजा तर्फे सरकाराक पत्र बरयलें की आमकां कांय तरी जमीन दिवची, कारण निदान ताची वेवस्था आमी तरी करतले, तांची देखभाल करतले। काही अशे घटना जाता की तांचेर एक्सिडेंट जाता, पडटा, तांचे कोण पळयना, तेची काळजी घेवपाचे आमी प्रयत्न केले, पूण थंय आजून कांयच एक्शन जावना। सो ताका लागून सरकारा कडेन हांव विनंती करता, खंय तरी आमकां जागो घेवन दिवचो, ताकी आमी पूर्ण भटकेकरांचे पूर्ण ह्या तालुक्यांतली आमी वेवस्था करतले।